Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आणि तांचो हीट वेव म्हणजे कितें म्हणटा आमी की एक सपोज नॉर्मल टेम्परेचर ह्या म्हणजे इन मार्च गोंयचो टेम्परेचर पुरो आशिल्लो अरावंड 30 डिग्रीज बी तातूंत 4 ते 5 डिग्री वाडली की तातूंत हीट वेव म्हणटाली 7 डिग्री जर वाडली जाल्यार सिवियर हीट वेव अशें म्हणटात. सो हीट वेव जावन स्ट्रोक जाता, हीट स्ट्रोक म्हणटा आमी ताका. तातूंत तूं म्हणजे कलकलता, तुका लडटा, यू आर मेंटली सारको हे जायना, घाम खूब येता, यू मायट फॉल इवन अनकॉन्शियस. असल्या वेळार हातूंत इम्पॉर्टंट कशें उदक भरपूर पिवपाक जाय. मागीर आमचे ORS म्हणून आसता, इलेक्ट्रॉल पावडर आसता, ती पावडर घेवन तुवें ते उदक करून दवरपा जाय कुशीक आनी मदीं मदीं ते घेत रावपा जाय. सपोज तुका भायर काम करचेंच पडलें किंवा शेतान खंय वचचें पडलें, काजींनी वचचें पडलें जाल्यार एक टॉवेल उदकान घालून तकलेर घालून तो मातशें थंड रावपा जाय. आनी हें जालें आनी तो जर अनकॉन्शियस बी पडलो जाल्यार ताका बेगीन उदकान हें करून ताजे कपडे सैल करप. म्हणजे जे प्रायमरी ज्यो कितें करूंक जाय लोकांनी तें करूंक जाय. What we have done is now आता एक ती हीट वेव हे आयला आमकां वॉर्निंग आयला. सो what I would suggest is that patients when they come they should come with bottle of water in their hand, drinking water. That's a simple thing. We have also kept lot of sitting areas in the OPD and now very soon we are going to commission OPDs in the super speciality block. So once we commission there, we can accommodate a lot of people, and that super speciality OPDs are all air conditioned. So I think the elderly people and very sick people who are going to come to our hospital now will have a sigh of breath, because this hospital has got state of art facilities. And in GMC we have put coolers, water coolers and drinking water stations everywhere. Now I have added another 10 coolers in the OPDs, and outside the outstation counter also we have put a new cooler just last week. So हायड्रेशन जर आमचें कमी जालें जाल्यार आमकां तेज्या कडल्यान मागीर सगळे हीट वेवाचे सगळे इश्यूज सुरू जाता. जशें की चक्कर येवपाचें सुरू जातलें, कोण गिडिनेस जावन सकयल पडटा किंवा क्रॅम्प्स येवपाक लागला आंगान, हेडेक जावपाक लागता. आनी सामकी वर्स्ट केस जर जाली, जो खूब वेळ वतान जर तर काम करता आनी उदक जर सारकें घेयना जाल्यार अनकॉन्शियस जावपाचे चान्सीस आसता. सो हे सगळे तकलेन धरून आमी जो आमचो वॉटर इंटेक आसा पळय तो सारको करचो. आनी सेकंडली कोणी जर तर ह्या टायमार जर फिल्ड वर्कान सुद्दां आसा जाता तितले सावळेन रावपाचें, जाता तितली सावळी घेवपाची किंवा जाता तितले घरा भितर रावपाचें. इवन भुरगे जे आमचे भुरगीं आसा तांकां खेळपाक जे आमी सदांच म्हणटा की दे शूड प्ले आवटसायड. बट जो 12 ते 2 किंवा 12 ते 3 जो हो टायम आसा पळय न्हय दनपारचो, जेन्ना मॅक्झिमम हीट आसता तेन्ना जाता तितले भुरग्यांक ओपन खेळपाक धाडचें न्ही.